नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। सरकार मिनाच्या रेटीचेर ठाम, टनाक ₹12.5 फायनल। एके फामिलीचो एकूच ट्रक स्कुलाच्या वेळार येरादारी बंद, कायदो हातात घेतल्यार रजिस्ट्रेशन कॅन्सल, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। हिंद महासागर भूगोलीक, राजनीतिक, आर्थीक नजरेन म्हत्वाचो, काय देश थंय प्रभाव दाखोवंक सोदतात म्हूण हुस्को। 10 देशांचे दर्या परिशदेक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन गोंयांत। राज्यांतलो गार्बेज प्रॉब्लेम सोडोवपा खातीर प्लान आनी ताची अंमलबजावणेचो आराखडो दिवचो म्हूण हायकोर्टाची राज्य सरकाराक ऑर्ड। गोंयांत जॉबाक मर्यादा, पुर्तुगीज पासपोर्ट करून युरोपांत वतल्यांक गोवा फॉरवर्डाचो तेंको, आदले आमदार व्हिक्टर आनी फेरल गोवा फॉरवर्डाचे हुमऱ्यार। हजारभर वेकन्सी स्क्रॅप केल्यो म्हूण बोवाळ पडिल्ल्यान खुलासो। मुख्यमंत्री म्हणटा 600 वयर वेकन्सी क्लियर, रिजल्ट क्लियर वा ऑफर लेटराक गेल्ल्यांक भंय ना। घराघरांनी तुळशीची लग्नां, गोंयकाराची व्हडली दिवाळी, जिनो, ऊस, चीज, आवाळो, न्हवऱ्या धेड्यांनी तुळशी नटल्यो, दिव्यांचो उत्सव सोंपलो, लग्नाचो सीझन सुरू। आनी एफसी गोवाचो मान्युएल लांजारोटे तांत्रीक रितीन भक्कम, भारतांतलो नवो लिओ मोरा, पळयात प्लेयर प्रोफायलांत एफसी गोवाचो मानू। मिनाच्या ट्रान्सपोर्टाक ट्रकवाल्यांक थारायल्ल्या रेटीचेर सरकार ठाम। पयल्या 10 किलोमिटरांक दर किलोमिटराक दर टनाक ₹12.5, 10 ते 20 किलोमिटरां मेरेन रेट ₹12। मीन येरादारीचो वेळ फांतोडेर 6 ते सांजे 7, मात स्कुलाच्या वेळार सकाळी आनी दनपारां मीन येरादारी बंद। एके फामिलीचो एकच ट्रक लागतलो। नेम मोडटल्ल्याचें ट्रक रजिस्ट्रेशन रद्द करपाची शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयतना दिली। सकाळची 6 ते सांजे 7 पर्यंत मायनिंग ट्रान्सपोर्ट परमीट करतले। सकाळची 7:30 ते 8:30 आनी दनपारचे 1 ते 2 ह्या वेळाचेर ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसतलें। शाळांचे टायमींग। मॅक्सिमम स्पीड लिमीट जी 40 किलोमिटर आशिल्ली ती 45 किलोमिटर पर्यंत वाडोवपाक मेळटली, पण टेम्पररी स्पीडिंग जे आसा ते 50 किलोमिटर पर्यंत उरतलें, कारण 40 किलोमिटर स्पीड इल्ली कमी अडचणीची जाता न्ही जाल्यार त्यामुळे 45 पर्यंत वाडयली आहा। एक्झिस्टींग MOU किंवा अरेंजमेंट जर लीज ओनर आनी ट्रान्सपोर्टराचे नासत जाल्यार बाकीचे कडेन ट्रान्सपोर्टेशनचो रेट सादारणपणे 10 किलोमिटराच्या पेक्षा कमी आशिल्ल्या रुटाक ₹12.5, 10 ते 20 किलोमिटराक ₹12 आनी 20 किलोमिटराच्या वयलो रूट आहा ताका ₹11.5 हो डिटरमाइन केला। ज्या जाग्यार ऑलरेडी अरेंजमेंट आसा ट्रकवाल्यांचे आनी लीज होल्डरांचे, थंय हे लागू जायना। कांय जाग्यार ही अरेंजमेंट तांची थोडी मॉडिफायड वर्शनान आसा। As far as practical, 1 truck per family will be accommodated of the truck owner residing on the transportation route. The truck registered will be categorized according to the routes of operation and leases where they are operating. The annual fees of GPS will be deducted on a monthly basis. एक डिमांड आशिल्लो तो म्हणजे रोड टॅक्स वर्साचो आहा तो क्वार्टरली पे करचो, तो डिमांड आमी कन्सिडर करता, though it is not as of now approved, still it is being considered by the government. जे कोण कायदो हातान घेतले किंवा डिस्ट्रप्शन करून लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तयार करतले अशा ट्रकवाल्यांचे ट्रक मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशनाक रजिस्ट्रेशन तांचे आमी रद्द करता।
They will not be eligible for mining transport. हिंद महासागर हो भूगोलीक, राजनीतिक आणि आर्थीक नजरेन महत्वाचो, मात कांय देश थंय आपलो प्रभाव दाखोवंक सोदतात ही गजाल हुस्क्याची म्हूण रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन उलयली। 10 देशांचे दर्या परिशदेचे उक्तावणाक ती बुधवारा गोंयांत आयिल्ली। चीनाचो उल्लेख करिनासतना ती एक्स्ट्रा रिजनल देशांच्या वावराचेरूय उलयली। दहशतवादावेल्यान तिणें पाकिस्तानाचेरूय बाण मारलो। 2 दिसांची गोवा दर्या परिशद गोंयांत बुधवारा सुरू जाली। रेईस मागूस नेव्हल वॉर कॉलेजीत भारताबरोबर ही 10 देशांची परिशद 2 दीस चलतली। थंय रक्षा मंत्री सीतारामनान 10 देशांच्या नौदळ आणि संरक्षण अधिकाऱ्यां मुखार चीन आणि पाकिस्तानाचे नाव घेनासतना हो विषय काढलो। As incremental yet steady increase in numbers of warships operating in this region. We have also witnessed extra-regional nations maintain a near-permanent presence within the region on one pretext or the other. In order to sustain such a presence through operational turnarounds, these countries, which are extra-regional, are creating naval outposts as well as dual-use infrastructure in the region. This sort of militarization increases the complexities for countries of this region. The recent surge in the number of non-state actors, when juxtaposed with the support they enjoy from certain states, their enhanced reach as well as access to resources has brought the issue to the forefront and demands firm action. दर्यादेग वाठारांत लोकसंख्या चड, थंय निसर्गीक अरिश्ट आयल्यार लुकसाणय खूब जाता। अशा वेळार दर्या मार्गान सोद आनी बचाव कार्याच्यो सुविधा उबारपाची गरज तिणें उक्तायली। All our coastal regions are densely populated and suffer immense damage to life as well as property in the event of major calamities, natural calamities. In the aftermath of natural disasters, the only way to gain access and to provide succor to our people is from the sea. It is therefore very important that we create structures which can cater to such circumstances. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। राज्यांतलो गार्बेज प्रॉब्लेम सोडोवपा खातीर प्लान आनी ताची अंमलबजावणी कशें करतले ताचो आराखडो दिवचो म्हूण हायकोर्टान गोवा सरकार आनी संबंदीत ऑथॉरिटीक सांगला। मेर्शे पंचायती आड घातिल्ल्या अवमान याचिकेचेर बुधवारा सुनावणी जाली। ह्या वेळार मेर्शे पंचायतीन जागो नाशिल्ल्यान पणजे ओल्ड गोवा बायपासावेलो कोयर आनी डेब्रिसाचो पुराय विलो लावंक ना म्हूण दावो केलो। हे केशीवेल्यान हायकोर्टान गार्बेज इश्यूवेल्यो सगळ्यो याचिका एकठांय केल्यात। पणजे ओल्ड गोवा बायपासावेलो कोयर आनी डेब्रिस सरकार क्लियर करना म्हूण आयरिशान हायकोर्टात अवमान याचिका घातल्या। ताचेर बुधवारा सुनावणी जाली। 20 ट्रक कोयर आनी डेब्रिस काडला म्हूण मेर्शे पंचायतीन ह्या वेळार सांगले। आयरिशान ते उपरांत ह्या बायपासावेल्या कोयर आनी डेब्रिसाचे लेटस्ट फोटोग्राफ हायकोर्टा मुखार दवरले। Mercedes Panchayat has informed the court that last night they have lifted and removed around 20 trucks of debris from that area. This is something I have disputed because I have submitted to the court also photographs which show that all the debris is all lying all over the place there. So hopefully some solution will be found to this very vexed issue. विलो लावंक पंचायती कडेन जागो नाशिल्ल्यान सगळो कोयर डेब्रिस काडूंक ना म्हूण ह्या वेळार पंचायतीन दावो केलो। मेर्शे पंचायतीचे म्हणणे आयकून हायकोर्टान कोयराचो इश्यू फकत पणजे ओल्ड गोवा बायपासा मेरेन मर्यादीत ना म्हूण निरीक्षण नोंदयले। तशेंच गार्बेज इश्यूचेर पेंडींग आशिल्ल्यो आदल्यो याचिका एकठांय करतना गोंय सरकार आनी संबंदीत ऑथॉरिटीक राज्यांतलो गार्बेज इश्यू सोडोवपा खातीर प्लान दिवपाक सांगले। तशेंच हो प्लान कसो तडीक लायतले तेंय सांगपाक सांगला। फुडली सुनावणी बुधवारा 8 नोव्हेंबराक जातली। Court has today directed that the Advocate General address the court on what steps government intends to take or has taken in the matter, and to place the entire rules and regulations and the policy of the government on the issue. So the matter has been adjourned to the 8th of November. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। घेऊया एक ब्रेक।